पेडणे तालुका बहुजन समाजाचे अध्यक्ष उमेश तळवणीकर हांणी पेडण्या येरादारी विभागाचे अधिकारी कमलाकांत कारापुरकर हांकां निवेदन भेटयलां। पेडण्या बशी हायवेन वता, सर्व्हिस रस्त्यावेल्यान वचना। पेडण्या महाविद्यालयाच्या भुरग्यांक चलून महामार्गा कडेन वयचें पडटा, हाचेर लक्ष घालचें म्हूण तळवणीकर हांणी निवेदनांत मांडलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। उमेश, कितें जालें? कसलें निवेदन सबमीट केलें? हांव पेडणे तालुका बहुजन समाजाचो बहुजन महासंघ जो आसा ऑल इंडिया ते पेडणे तालुक्याचो अध्यक्ष उमेश तळवणीकर। हांव आयज जो आमचो ट्रान्सपोर्ट असिस्टंट डायरेक्टर आसा कारापुरकर ताका हांव आयज मेळ्ळा की जे प्रायवेट बसीस आसा जावं एसटीस आसा जावं कदंब आसा हे सर्वीस रस्त्यान वचना, ते स्ट्रेट हायवेन वयता। आनी जी आतां आंबे कॉलेजची भुरगीं आसा ती 100, 200, 500 भुरगीं येदो व्हडलो हायवे क्रॉस करून देंपारच्या 2, 3 ते हायवेक उबी रावता। एक जर स्पीड व्हडली हायवे आसल्या कारणान थंय जर ब्रेक फेल जाले, अन्य प्रकार घडले जाल्यार व्हडलो इन्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा। पण तेचेर फोकसींग करपाक हांव आज डायरेक्टराक मेळ्ळा। तांच्यांनी ऑफिसान हांगा बसच्या पयलीं रोड सेफ्टी करपाचो, कित्याक जो हायवे जाला ताका डायवर्जन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांय धरूंक ना आनी आरटीओ खंयच त्या रोडाक दिसना। आनी हेची जी मक्तेगिरी जी प्रायवेट बसींची आसा ती वाडल्यात, तेणे करून हांवें ताका दुसरो एक मुद्दो घातला। जे महाराष्ट्रांतले एसटी येता ते हांगासर बस स्टँडार येनात, ते हांगासर मालप्या बी देंवयता आनी लोकांक धुकलून घालतात। अशा पद्दतीचे जे गोश्टी घडल्यात ते तेणी महाराष्ट्राचे जे आरटीओ आसा ते लेटर करपाचे, आमच्या सरकारा कडेन मागणी करपाची। ह्या गोश्टींचो म्हाका तेणी पूर्ण पाठिंबो दिवन आपूण तेचेर लक्ष घातलो आनी ते बेगींतल्या बेगीन करून घेतलो अशें म्हाका कारापुरकरान सांगलां। आनी त्या हेका जर तो अपयशी ठरलो जाल्यार पेडण्यांतले लोकांक घेवन म्हाका कायदो हातीन घेवन ते बशी डायवर्ट करतलो। इतले जावं ह्या माध्यमांतसून लोकां पर्यंत सांगता। प्रश्न कसो, तुम्ही जे हायवेच्यान बसी वतात ते सर्व्हिस रस्त्यातल्यान वयचे अशी तुमची मागणी आहा? ऑफकोर्स, जे हो हायवे आसा पळय तो पब्लिका खातीर बेश्टो भोंवपाक न्ही। हायवे हो नॅशनल हायवे, व्हडले स्पिडीनूच गाडयो येतात थंय। पब्लिकांक जेन्ना सर्वीस रस्ते दिता पळय सरकार, ते बी सारके हेंच्यांनी करूंक ना। आमी सदांच आंदोलनां करता। आयज 15 लोक आमच्या एक्सिडेंटान पिड्यार जाल्यात। आयची भुरगीं घरा कडल्यान काय खावन येनात, 2, 3 ती उपाशी पोटार 2-2 किलोमिटर बशी खातीर वता। जाल्यार हे आरटीओ जावं हे ट्राफीक पुलीस लोकांक तालां घेवन सरकारची तिजोरी भरता, तेचो पयलीं हांव निशेध करता। हांच्यांनी आपली ड्युटी करपाक नाका, ती कोण करतलो?